सर जी हाऊस कमिटीची जी मागणी केल्या पळय तुमकां दिसता हेजेर ही हाऊस कमिटी काडप एक सोल्युशन जातलें हेजेर कितें? त्या प्रश्नांक ते सोल्युशन ना, पूण कशें आसा की फुडली तयारी करपा खातीर ह्या विधानसभा जे हिवाळी अधिवेशन आसलें तेतून ही जी समिती काडल्या त्या समितीन जर प्रामाणीकपणान कार्य केलें जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या समितीच्या माध्यमांतल्यान आमकां कांय तरी मार्ग मेळूंक शकता, कित्याक ह्या समितीन ॲडवोकेट कार्लुसा सारको एक वकिली करपी आनी न्याय वेवस्थेची म्हायती आसलेलो अभ्यासू मनीस आसा. तेंच्यांनी जर आपल्या ज्ञानाचो उपेग केलो जाल्यार म्हाका दिसता की फुडली गोंय सरकारची जी रणनिती आसा ती ठरोवपाक ह्या समितीचो उपेग जातालो. कारण ही समिती जी आसा त्या समितीन कर्नाटकाक जो DPR दिल्लो आसा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो दिल्लो आसा कळसा भांडराच्या संदर्भान, तर त्या प्रकल्पा भितर एक तेंच्यांनी जी चूक केल्लेली आसा ती म्हळ्यार जो सुर्ला नाला आसा त्या सुर्ला नाल्याचो आस्पाव केल्लो आसा. तर त्या सुर्ला नाल्या संदर्भातलो जो विशय आसा तो जर वेवस्थीतपणान जर लावन धरलो आनी ही चूक जी आसा केंद्र सरकाराच्या नदरेक हाडून दिली जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या संदर्भान गोंयांक त्याचो बरो उपेग जावंक शकता. कारण ही पुराय बाब जी आसा ही बेकायदेशीर आसा आनी ही बेकायदेशीर बाब जी आसा ही केंद्र सरकारच्या आनी केंद्रीय जल आयोगाच्या नदरेक हाडून दिवप आनी त्या संदर्भान गोंयची बाजू जी आसा ती भक्कम करप हे आयच्या ह्या समिती समोरचे म्हत्वाचे कार्य आसा. दुसरें म्हणजे अशें आसा की वेंदीन जें मागलां टायगर रिजर्व करचें, टायगर रिजर्व खरोच केलो हेजेर दिसता तुमकां सोल्युशन जातलें अशें? आतां टायगर रिजर्व केलो न्हू जाल्यार आमी सांगूंक शकता कर्नाटकाक की बाबा आमचो हो वाठार आसा तो अधिकृत रित्या आमी टायगर रिजर्व केल्लो आसा आनी जेन्ना व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून एखादो वाठार आस्पावता तेन्ना 1972चो जो कायदो आसा त्या कायद्यानुसार अभयारण्यांक जे संरक्षण संवर्धनाक करपाच्या नदरेंतल्यान जी उपाय योजना करपाक जाय तेच्या खातीर त्याची मदत जाता. त्याच परीन म्हत्वाचें म्हणजे टायगर रिजर्व केल्या उपरांत ताका एक हायस्ट प्रोटेक्शन अशें मेळटा. तर आमी दाखोवंक शकता की सर्वोच्च न्यायालयाक की बाबा हो व्याघ्र प्रकल्प आसा, ह्या व्याघ्र राखीव क्षेत्रान अशा प्रकारचे जे उदक येवपी आसा ते वळोवन व्हरप पुराय तरेचे चुकीचे गजाल आसा. जाल्यार तो कायदो जो आसा तो बेस बऱ्या पद्दतीन कुद्रेमुख सारक्या फावंडेशनान जी याचिका दाखल केल्ली तर त्या याचिकेचो अभ्यास करून आमकां कितें बाबा मदत जावपा सारके गजाली आसा त्यो गजाली जर ह्या विधानसभा समितीन लक्षान हाडून दिल्यो. कारण कुद्रेमुखाचो जो निवाडो आसा तो खूब म्हत्वाचो निवाडो आसा आनी त्याचो अभ्यास आमच्या ज्या समितीन करून हातून गोंयची बाजू आसा ती प्रबळ करपाक मदत करपाक येता. आनी म्हाका दिसता की म्हादय व्याघ्र राखीव क्षेत्र त्या नदरेंतल्यान उपेगी ठरताले. हे राखीव क्षेत्र करता आसतना जे लोक राबेतो करतात किंवा जे शेती आनी बागायती क्षेत्र आसा हे वगळून हे करप शक्य आसा. पूण टायगर रिजर्व केल्या सर आमच्या लोकल लोकांक हेजो त्रास जावचो ना असो दिसता तुमकां? कारण लोकांक जो त्रास जातालो हो भयगंड जो आसा हो निर्माण केलो वयता. आतां आमच्या गोंयच्या दिगेकूच काळी टायगर रिजर्व आसा, त्या काळी टायगर रिजर्वान लोक रावतात किंवा त्या लोकांचे सगळे हक्क जे आसा ते साबूत आसा. फक्त हांव कितें म्हणटा की व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हादईक दर्जो दिता आसतना जे लोकवस्तीचो भाग आसा, बागायतीचे किंवा शेतीचे जे भाग आसा तो पुराय पद्दतीन वगळून हे करप शक्य आसा. म्हाका दिसना खंयच्याच नदरेंतल्यान ह्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या लोकांक त्रास जाताले. कारण ह्या सगळ्या भागांत हाच्या पयलींच रस्ते, वीज आनी बाकी सगळ्यो सुविधा आसा त्यो निर्माण जाल्ले आसा. सरकारान सगळ्याच क्षेत्राक हे राखीव क्षेत्र घोशीत न करता बाबा त्याच्या देगेकूच मोले राष्ट्रीय उद्यान आसा, महावीर अभयारण्य आसा, तितूंतलो सगळो जो जंगल वाठार आसा जंय लोकांचो राबितो ना ते क्षेत्र जर निर्माण केले जाल्यार आमच्या म्हादयचे शासना खातीर संरक्षण आनी संवर्धन जावंक येता. सर विजय सरदेसायान जो टायम बाउंड मागला सीएमा कडल्यान पूण सीएमान तेजेर कांयच एश्युरन्स दिवंक ना, हे तुमी कशें पळयताचे? आतां जो विशय विजय सरदेसायान आमदारान जे काडलेलो आसा माननीय, तर तो मुद्दो जो आसा त्या मुद्द्याच्या संदर्भान म्हाका दिसना की मुख्यमंत्री किंवा आणखी कोण तुमकां टायम बाउंड अशें आश्वासन दितलो असो. कारण ते सांगताले की ही
जी आसा ही एक प्रक्रिया आसा. आमी जुलय म्हयन्यान ह्या संदर्भात DPR सादर केला आनी त्या नदरेंतल्यान आमकां जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टाक अप्रुवल दिल्लें आसा तेतून जी कंडिशन आसा ती फुलफील केल्या उपरांतूच कर्नाटकाक ह्या नदरेंतल्यान फुडल्यो परवानग्यो मेळोवंक शकता आनी ताका लागून त्या टायम बाउंड गजालीचो म्हाका दिसना व्हडलोसो उपेग जातालो. पूण आमी जी विधिमंडळ समिती नेमलेली आसा त्या माध्यमांतल्यान बऱ्या तरेच्यो सुचोवण्यो करून गोंयची बाजू भक्कम करपाक येता.